नमस्कार. गोवा टुनाइटात राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. कोमुंदादीचे जमनीर अतिक्रमणांचेर कारवायेक सरपंच नगराध्यक्षा प्रमाण कोमुंदाद एटर्नीक जाय अधिकार, फुल टाइम प्रशासक जाय. कोमुंदाद अधिवेशनात थाराव. राहुल गांधीची भारत जोडो न्याय यात्रा सुरू. वेचणूक तेकिल्ल्यान इम्फाल ते मुंबई मेरेन बस आणि पायी हायब्रिड यात्रा. राहुल उलयलो, मोदी सरकाराक धुलो, खरगेचो तेंक्याचो उलो. पर्वरी फ्लायओव्हराचे काम सुरू करचे आदी ट्रॅफिक डायव्हर्जनाची तयारी. हायवे कुशीचे तशेंच लागीचे रस्ते रुंद करूंक 34 कोटींचे काम. वेळ वाचोवंक 15 कामां नॉमिनेशनार. स्मार्ट सिटीचो आदलो सीईओ चौधरीन केंद्राकडच्यान आयिल्ले स्मार्ट सिटीच्या पैशांचेर मारली मजा. 27 लाख कड्डिले. उदयाचो आरोप. एक्सिडेंटांक खंय आतांचो जबाबदार. आणि काँग्रेसीक महाधक्को. महाराष्ट्राचो फुडारी आदलो केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवराची एकनाथ शिंदेच्या शिवसेनेत एंट्री. म्हणटा आपूण मोदी शिंदेच्या उदरगतीच्या वाटेर. कोमुंदादींचे जमनीर अतिक्रमणांचेर कारवायेक स्टॉप वर्क ऑर्डर काढूंक सरपंच नगराध्यक्षा भशेन कोमुंदाद एटर्नीक अधिकार दिवचे. पुलीस फ्लाइंग स्क्वॉडाचो आधार जाय. कोमुंदाद कन्व्हेन्शनात थाराव. कोमुंदादीचे रिकॉर्ड डिजिटायज जावंक जाय. फुल टाइम प्रशासक जाय. 3 वर्सांत 2 अधिवेशनां घेवची. 5 वर्सांत न्ही. अधिवेशनात थाराव. कोमुनिदादीचे जमनीर बेकायदेशीर बांदकामाचेर कारवायेक स्टॉप वर्क ऑर्डर काडपाक सरकारान सरपंच नगराध्यक्षा भशेन कोमुनिदाद एटॉर्नीक अधिकार दिवचे. पुलीस फ्लाइंग स्क्वॉडाचो आधार मेळचो. कोमुनिदाद कन्व्हेन्शनात थाराव. कोमुनिदादीचे रिकॉर्ड डिजिटलायज जावचे. कोमुनिदादीर फुल टाइम प्रशासक आसचो. 3 वर्सांत 2 अधिवेशनां घेवची. 5 वर्सांत न्ही. अधिवेशनात थाराव. महसूल मंत्री बाबूश आणि गिरी कोमुनिदाद अध्यक्ष तुलियोन कोड ऑफ कोमुनिदादीचेर उलोवप केले. The Code of Comunidad meticulously defines roles, powers and functions of all authorities, emphasizing the need for constant improvement. Success is not solely dependent on legal structures but also on the ethical conduct of those involved. Continuous improvement is the key to preserving the essence of the Comunidad institution. Due to the changing times, circumstances, laws and technology, we do find ourselves sometimes in a very difficult situation to implement some of the provisions that are contained in this code. We need to tell the government that certain reforms, certain changes which are in the form of reforms need to be made to this piece of legislation. महसूल सचिव म्हणटात थाराव मिनिट्साच्या रुपात सरकाराकडे येवनी विचार जातलो. हे आता रेझोल्युशन तांणी मिनिट्स करपाक जाय आनी रेझोल्युशन जी आयज तांणी एडॉप्ट केल्ली आहा ती गव्हर्मेंटाक धाडटले. Government will examine all the resolutions, whatever can be done, cannot be done, that will have to be examined. And they examine केले उपरांत in a very positive manner, government will examine definitely certain resolutions. I was there from the morning, अख्ख्या deliberation पोवपाक कोण जालां थंय. मजगती एक्टिविस्टांचो कन्व्हेन्शना वयल्यान बोवाळ. SIT त्यो सगळ्यो कोमुंदाच्यो केजी आसा न्हू हांगा जे कितें एन्क्रोचमेंट जाला, इलिगल अलॉटमेंट जाला त्यो इन्व्हेस्टिगेट करचे म्हणून खंय केला. SITन खंय केला. कोर्टाची डायरेक्शनाक सुद्दां कांय वालोर ना. ते सगळे दाखोवपाच्यो गजाली आसता. ह्याचो गव्हर्मेंटाचो एमू आहा गोंयची जमीन काबार करपाक इंकपाचेर जायते एमेंडमेंटूय हाडले. इनडायरेक्टली डायरेक्टली तेमी इंकून धाडली. आतां तांचो दळ आहा कोमुनिदाद प्रॉपर्टीचे. CMान क्लियरली स्टेटमेंट काडला की आमी जमनी घेवपा खातीर आमकां इजी करपा खातीर एमेंडमेंट करपाक सोदतात. कोमुंदादीची जागा ही फक्त थोड्या गांवकारांचीच न्हू, सगळे गांवची. आतां आमी आमचो करमळे आमी टेनंट आसा शेताक वा डोंगराचे टेनंट आसा. हे सगळे लोक कश्टकरी लोक आसा. आज तांकां कांयच खबर नासतना भायले भायर कोमुंदादीचे ऑफिसर्स खूब फावटी हे जागे कोणाक तरी दुसऱ्याकूच दिता.
प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर आनी स्वप्नील तारी. 29 जानेराक दोनापावला इन्व्हेस्टमेंट गोवा समीट 2024 जाता. उद्देजकांनी येवचे म्हण गोंयचो उद्देग मंत्री माविनाचो गांधीनगरांत जाल्ल्या वायब्रंट गुजरात ग्लोबल समिटांत उलो. नव्या उद्देगांक सेटअप करपाक गोंयांत प्रक्रिया सोपी सुटसुटीत केल्या म्हण माविनान समिटांत उलयतना दावो केलो. उद्देजकां खातीर सरकार खंय नव्यो स्किमी हाडटा. We have enunciated newer policies, making it more easy to do business. Ease of doing business has been practically done. Whether it was the new industrial policy, whether it was the new logistics and warehousing policy, and recently we have changed regulations as far as allotment of land is concerned, simplifying things further in the Industrial Development Corporation. Because we mean business. And as I have always said, and I want to say this here a little differently, like I always had an issue with my director is from Kerala, so therefore I want to tell her, they always used to say God's own country, and then what was my argument to that? The gods dwell in Goa. So if it's God's own country, but they come and live in Goa, that's why everything good happens, and we want good things happening in industry as well. And we welcome in Goa eco-friendly industry. Tourism is our mainstay. In tourism, in the entertainment sector, there is tremendous opportunity. On the 29th of this month, that is in January itself, we are having our own summit, Invest Goa Summit. I would like most of you to come. पर्वरी फ्लायओव्हराचे काम सुरू करच्या आदी ट्रॅफिक डायव्हर्जनाची तयारी. हायवे कुशीचे तशेंच लागींचे रस्ते रुंद करूंक 34 कोटींचे काम सुरू. वेळ वाचोवंक तातूंतली 15 कामां नॉमिनेशन तत्वार दिवंक मंत्रिमंडळाचो बावटो. 80 रस्ते रुंद करप, लायटीचे खांबे आनी उदकाच्यो पायपलायनी जाग्यार घालप आनी वॉल्तां सुदारपाचें काम आसतलें. पर्वरे जावपी ट्रॅफिक जॅमाचो प्रश्न सोडोवपाक सुमार 5 किलोमिटराचो फ्लायओव्हर बांदतात. काम चलतना येरादारीक आडमेळ जावची न्ही म्हूण हायवे कुशीकचे रस्ते रुंद करून ट्रॅफिक डायवर्ट करपाचो प्लॅन ते नदरेन कामां चल्ल्या. फ्लायओव्हर सांगोल्डा जंक्शनाचेर सुरू जावन तो पर्वरी गौरी पेट्रोल पंपा मेरेन येतलो. 24.5 मीटर रुंद फ्लायओव्हर सुमार 5 किलोमिटराचो आसतलो. सरकारान कॉन्ट्रॅक्टवाल्यांक 2 वर्सांत काम सोंपोवपाचें टार्गेट दिलां. काम चालू आसतना ट्रॅफिक कुशीच्या तशेंच लागींच्या रस्त्यांचेर वळोवन येरादारी वेवस्थीत करपाचो यत्न. कुशीचे तशेंच भितरले रस्ते सुदारून थंयच्यान ट्रॅफिक डायवर्ट करपाचो प्लॅन. ट्रॅफिक डायवर्ट करून पर्यायी रस्ते सुदारपाक 34 कोटी मोडून 18 कामां हातांत घेतल्यात. 3 कामां टेंडर करून जाल्यार 15 कामां नॉमिनेशन तत्वाचेर घेतल्यात. वेळ उणो आशिल्ल्यान मंत्रिमंडळाचे बसकेन कामांचो प्रस्ताव दवरून खर्चाक मान्यताय घेतल्या. डायव्हर्जना बरोबर रस्ते सारखे करपा बरोबर हेर कामांय सुरू केल्यात ती अशी: पर्वरी ट्रॅफिक डायव्हर्जन प्लॅन, 80 रस्ते रुंद करप, लायटीचे खांबे आनी उदकाच्यो पायपलायनी जाग्यार घालप, वलता जाग्यार घालपाचें काम. वेगवेगळ्या कामांचो खर्च असो: कळंगुटे साळगांव हळदोणा मतदारसंघात ट्रॅफिक डायव्हर्जनाचो बोट लावपाक 48 लाखाचो कंत्राट. दमंदी गोवाकडच्यान चोगम रस्त्यार वचपाक 10 कोटी मोडून करतात नवो रस्तो. गिरी क्रॉस ते मोंतेगिरी स्कुला मेरेन 1 कोटी 67 लाखाचे डांबरीकरण. साळगांव फुटबॉल ग्राउंड ते लायटनिंग क्लबा मेरेनच्या रस्त्याक 1.86 कोटीचो खर्च. ओ कोकेरो जंक्शन पर्वरी 30 चोगम रोड सिवेज लायन परत घालपाक 2.52 कोटीचो खर्च. चोगम रस्तो ते नावेती पर्राचो रस्तो तार पुलाकडच्यान हॉट मिक्सिंग करपाक सुमार 4.5 कोटी. साळगांवचे अंडरग्राउंड केबलिंग करतना उस्तिल्ले रस्ते सारखे करपाक 2 कोटी. चंद्रागीत हॉटेल ते पिळर्ण IMM सर्कल आणि सरभोवतणीचे रस्ते सुधारपाक 2.76 कोटी. सैनिक ते SV रोड कोकुळ रेजिडेन्सी ते साईज सर्कल रस्त्याचे कामाक 2.27 कोटी. वाडे चर्च ते बेताळ देवळाकडे रस्तो रुंदीकरणाक 2 कोटी. पर्वरी आणि साळगांव उदकाच्यो पायपलायनी जाग्यार घालूंक 18.65 लाखाचे काम. पर्वरीच्या स्ट्रॅचा वेल्यान दिसाक 80,000 मायल्स गाडयो ये वच करतात. कितलो फुल प्रूफ डायव्हर्जन प्लॅन केलो तरी ह्या रस्त्या वेल्यान ये वच करप्यांक 2 वर्सां उठाबशी काडच्यो पडटल्यो अशी परिस्थिती. प्रुडंटा खातीर लौकीक शेलकार. पणजे स्मार्ट सिटीचो आदलो CEO स्वयंदीप्त पाल चौधरीन ह्या आदी 39 कोटींचे स्कॅम केल्ले म्हण ताजेर आरोप आशिल्लो.
मजगती केंद्राकडच्यान आयिल्ल्या स्मार्ट सिटीच्या पैशांचेर मजा मारली। एका बँकेत अकाउंट उक्तो करून डेबिट कार्डाचेर लाखांनी रुपया कड्डिले। आदलो महापौर उदय मडकयकाराचो आरोप। पणजे स्मार्ट सिटीचे सुशेगाद कामाक लागून पणजेकार तशेंच पणजेत कामा खातीर येवपी लोक जाम। पणजे स्मार्ट सिटीचो आदलो CEO स्वयंदीप्त पाल चौधरी हाणें पयलीं 39 कोटीचे स्कॅम केल्ले म्हूण ताचेर आरोप आशिल्लो। ताचेर विजिलन्स इन्क्वायरी चालू आसा। काम कांयच केलें ना भोगचे पडटा लोकांक, आदलो महापौर उदय मडकयकार उलयलो। जो आदलो एक CEO चौधरी म्हणून स्वयंपाल चौधरी म्हणून तेजेर हांव मेयर जाल्ल्या पासून तेजेर हांव तेन्ना एलिगेशन करतालो, कित्याक तेणें 27 lakhs एक डेबिट कार्ड म्हणजे लोकांचे पयशे स्मार्ट सिटीचे पयशे कितें आयिल्ले 90 lakhs कितें सेंट्रलाचे हेणें ते HDFC बँकेन अकाउंट ओपन केलो आनी थंय तेणें एक डेबिट कार्ड आपल्याक घेतलें, जे कार्डाचेर तेणें खंय हेजो स्पान रेस्टॉरंटान हॉटेलान सगळी बिलां म्हणजे हो लोकांच्या कुस्तारो मसाज सुद्दां आमच्या लोकांच्या पयशांचेर मसाज सुद्दां घेवपाक गेलो। खरें पयर बाबूश उलयला पळय जो CEO आदलो आनी हो जो कन्सल्टंट हेजेर 100% सारकें आनी हेजेर हांव 2 वर्सांनी 3-4 वर्सांनी मेयर आसतना पासून हांव हेजेर एलिगेशन चालू आसा आनी हेंचेर खरें गोवोरमेंटान खरें इन्क्वायरी करपाची टायम आयला। खरें हो CEO 27 लाख आतां तुका पावरूच ना, तूं मसाज करपाक पयशे मोडटा, तूं हॉटेलार वचपाक पयशे मोडटा, ब्रेकफास्ट करपाक हें करपाक तूं तो 27 लाखाची तुजी आजून इन्क्वायरी जावना। हांव मागता गोवोरमेंटा कडेन तेजी इन्क्वायरी करची आनी ताका इमिजिएटली अरेस्ट करचो आनी हो जो कन्सल्टंट कोण जो गायब जाला तो कोणाक दिसना। हे 8 कोटी हे हांव सांगता एका फक्त एक प्रोजेक्टाच्या स्मार्ट सिटीन कितलेच प्रोजेक्ट आसात वेगवेगळे प्रोजेक्ट, ह्या एका प्रोजेक्टाचेच तेणें 7-8 कोटी घेतल्या फी, बाकीचे प्रोजेक्टाचे आसले म्हणजे तूं चित कितकीशीच कोटी फी तेंची म्हणजे जवळ जवळ 1000 कोटी जाल्यार म्हाका दिसता 25 कोटी तेजी फी घेतली आसतली तेणें। आतांचो स्मार्ट सिटी सल्लागार खंय न्हिदला? स्मार्ट सिटीचे कामाक लागून जावपी एक्सिडंटाक तोच जबाबदार म्हूण आरोप। आनी तो कन्सल्टंट कोणाक दिसना आनी हेजेर खरें इन्क्वायरी करपाची पाळी आयला आनी हांकां कन्सल्टंटाकूय आज अरेस्ट करून अशी भितर उडोवंक जाय। तुजी निग्लेन्सा खातीर थंय लोक मेलो, एकटो थंय मेलो, रिमांदार एकटो मेलो, 2 जाण तुवें जीव घेतले, हेका जबाबदार कोण? हेका जबाबदार कन्सल्टंटूच। कित्याक तूं प्लॅनिंगूच तूं प्लॅन करना सारको, तूं तांकां गायड करना सारको, तुवें रस्त्यार रावन काम करून घेवंक जाय तें तूं काम करना। तुवें आज सगळें फोडून दवरलें, खंयच्याकय तांकां फोडपाक दिलें, कितें करपाक दिलें, कॉन्ट्रॅक्टराचें कोणाचो हें ना, कोणाक तो भिना, म्हणजे कोणाचेच तेजेर तुका हें ना, कंट्रोल ना। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी। राहुल गांधीची 2.0 भारत जोडो न्याय यात्रा सुरू। इम्फाळ ते मुंबय मेरेन बस आनी पायी अशी हायब्रीड यात्रा जातली। वेंचणूक तेंकिल्ल्यान असो निर्णय घेतला, राहुल गांधी उलयलो। मणिपुराचेर मोदी सरकाराक सोल्लो। राहुलाचे कन्याकुमारी काश्मीर भारत जोडो यात्रेक बरो रिस्पॉन्स आयिल्लो। न्याय यात्रेकूय तेंको दिवचो अध्यक्ष खरगेचो उलो। You have lost it because of the ideology of the BJP, because of the politics of the BJP, because of the hatred that the BJP and the RSS spread in their politics. आज फिर इम्फाल से वो मुंबई तक अपनी यात्रा सेकेंड यात्रा कर रहे हैं, इसीलिए सभी लोग उनके साथ खड़े होके ताकत दिखाना चाहिए और मणिपुर के लोग तो बहादुर लोग हैं, वो उनके साथ पूरा देंगे, ये मेरी आशा है। काँग्रेसीक यंग ब्रिगेडीचो आनीक एक महाधपको। आदलो केंद्रीय मंत्री महाराष्ट्राचो काँग्रेस फुडारी मिलिंद देवरा एकनाथ शिंदेच्या शिवसेनेत पावलो। ताज्या बरोबर ताजे 400 कार्यकर्ते शिंदे शिवसेनेत गेले, चडशे ट्रेडर। हालींच काँग्रेसीन राष्ट्रीय समितीत ताजे कडेन सहखजिनदार म्हूण जबाबदारी दिल्ली। देवरा म्हणटा मोदी शिंदेचे उदरगतीचे वाटेन चल्लो। महाराष्ट्र को आगे ले जाना होगा और मोदी जी और एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में आज मुंबई और भारत अधिक सुरक्षित है। आज मुंबई और भारत की अर्थव्यवस्था अधिक स्थिर है और आज मुंबई और भारत में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल आउट हो रहा है वो बहुत बहुत बड़ी पैमाने पे हो रहा है और मैं महाराष्ट्र की जनता की ओर से
एकनाथ शिंदे जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपल्या मनामध्ये ज्या काही आज भावना आहेत, खरं आहे, वस्तुस्थिती आहे. निर्णय घेताना एखादा नगरसेवक ग्रामपंचायतीचा सदस्य देखील निर्णय घेताना 10 वेळा विचार करतो. त्यावेळेस मी तर मंत्री होतो, नगर विकास मंत्री होतो, माझ्याबरोबर 8 मंत्री होते. तुम्ही पण आज एवढं नेतृत्व केलंय, आज काँग्रेस बरोबर इतके वर्ष तुम्ही काम केलंय. बघायला गेलं तर तसं आपल्या दोघांमध्ये पण साम्य आहे. ॲक्सिडेंट चडार. बांबोळे आणि मळड्या सेल्फ ॲक्सिडेंट. दोनूय कडेन मेळून 6 जखमी. बांबोळे कंट्रोल वचून मोटार लायटीच्या खांब्याक मोखली. ड्रायव्हराक जीएमसीत घाला. गाडयेंतल्या 3 वयल्या वयर मार. मळड्या रवळनाथ देवळार मोटार मोखली. 2 जाण जखमी. मजगती शेनवारा नव्या ॲक्सिडेंटात जखमी जाल्लो रिक्षा ड्रायव्हर जीएमसीत सोंपलो. बांबोळे सेल्फ ॲक्सिडेंट. मोटारीचो कंट्रोल वचून गाडी लायटीच्या खांब्यार मोखली. ड्रायव्हर जखमी. जीएमसीत उपचार चल्ल्यात. गाडयेंतल्या 3 वयल्या वयर मार लागला. मजगती मळड्याक कंट्रोल गेल्ल्यान मोटार रवळनाथ देवळाक मोखली. कारीतले 2 जाण जखमी. तांचेर उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार चल्ल्यात. मजगती शेनवारा नव्या जाल्ल्या ॲक्सिडेंटांतलो रिक्षा ड्रायव्हर उपचार घेतना सोंपलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मोने जातीक दुस्मान कशें पळोव नाकात. सुण्यांचेर दया माया दाखयात. तेवूय तुमचेर माया करतले. तांच्या वाटेक येता अशें दिसल्यारूच आंगार येतात. उरिल्लें खाण जेवण भायर उडोवचे परस तांच्या पोटाक घालात. सांतिने स्टॉक वाठारांत भोंवत्या सुण्यांचेर दया माया करपी आदली नर्स ब्युटिशन ऑल्गा पिंटो पॅट्रन माळेत. नमस्कार. आयच्या पॅट्रन सिरिजान आमी आयल्या टोंका हांगासर आनी आमच्या वांगडा आसा एक हाऊसवायफ जी पणजेंतल्या खुबश्या जाग्यांचेर सुमार 100 वयर सुण्यांक खावपाक घालता. प्लस रस्त्यार जखमी जाल्ली जनावरांक सुद्दां सुण्यांक माजरांक ती रेस्क्यू करून हाडटा. तर मेळ्या आयच्या पॅट्रन ऑल्गा पिंटो हांकां. I am feeding from 2004 and I am animal lover from my childhood. ऑल्गा पयलींची नर्स. ताका लागून रेस्क्यू केल्ल्या सुण्या माजरांक वखद पाणी करपाक अणभवाचो लाव जाता. Professionally, I am a staff nurse. I was in Hinduja sister in charge. So I know all medicine and all. So I take the medicine and treat them, antibiotic and all, and they become okay for skin also. And you know, if they have, sometimes I use homeopathic medicine also. Along with your household chores, how do you manage to cook for so many dogs every day? Oh, my husband is a great help. I don't cook food for me. He is cooking for us food and I am cooking for the dogs. All the people cooperate with you feeding or you are No. They do especially my society. They don't cooperate. They tell not to feed the dogs, not to feed the cats, and they have written on my wall, no feeding stray and pet dogs. But my husband went and he removed the no and feeding ing he removed, so it's remain now feed the dogs, feed stray and pet dogs. लोकांनी उश्टें जेवण डस्टबिनान वडोवचे परस सुण्यांक दिवचे. हॉटेलांकडेनूय उलयल्ले, मात ते म्हणटात तांकां तशें करपाक मेळना. They should whatever is left over there, instead of throwing in the dustbin, give to them. I spoke to so many hotels people also. They say no, it is not allowed. What kind of support or help you are expecting from the general public? Sincere request to them, please love them and feed them. Don't treat them like enemy. And see one thing, dog will never bite anybody until unless they interfere. तरी आशिल्ली ऑल्गा पिंटो ती म्हणटा जसे मनशांक आमी रिस्पेक्ट दितात तसोच रिस्पेक्ट जनावरां खातीरूय दिवपाक जाय. तांचे तुमी खूब मोग करात, तेजे परस चड मोग तुमकां इन रिटर्न मेळटलो. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी आनी साहिल मांद्रेकरा बरोबर अपेक्षा पेडणेकर.
राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठापने खातीर सत्तरी आनी उसगांवांत मोठी तयारी. 22 तारखेक एके तरेन मोठी दिवाळी आसतली. सत्तरीचो आमदार मंत्री विश्वजीत राणे उलयलो. ताणे आनी ताची घरकान्न देविया राणेन पर्येचे भुमिका देवूळ नितळ केले. सगळ्यांनी आपापली देवळां नितळ करची म्हण विश्वजिताचो उलो. सत्तरी उसगांवांतले सगळ्या घरांचेर जय श्रीराम बावटो. बोलो जय श्री राम की जय, बोलो जय श्री राम की जय, बोलो जय श्री राम की जय, बोलो रामचंद्र की जय, बोलो रामचंद्र की जय, बोलो रामचंद्र की जय, बोलो श्री रामचंद्र की जय, बोलो जय श्री राम की जय, बोलो जय श्री राम की जय, बोलो जय श्री राम की जय. घरोघरी ऑलरेडी बावटे पावले, सगळे पावले. 22 तारखेचे प्राण प्रतिष्ठान, रामदेवाचे प्राण प्रतिष्ठान आणि अयोध्यान जो कार्यक्रम जातलो, देशाचे प्रधानमंत्री जे करतले त्याची आमची पूर्णपणे सत्तरीन उसगांव तयारी जाल्ली आसा. प्रत्येक घरोघरी आणि प्रत्येक घराचेर राम देवताचो बावटो आसतलो, प्लस मफलरात प्रत्येक देवळान पावल्या. म्हणजे आमी आरती 12 वरांचेर आमी करतले. म्हाका दिसता गोंय राज्यांत सगळ्यात व्हडल्या प्रमाणात जे साजरो जातलो, जे सेलिब्रेशन जे आमी म्हणटा, जी खऱ्या अर्थान आमी दिवाळी जे म्हणटा ती सत्तरी आनी उसगांव जातली. बोलो जय श्री राम की जय, बोलो जय श्री राम की जय, बोलो जय श्री राम की जय, प्रभु रामचंद्र की जय, बोलो प्रभु रामचंद्र की जय, बोलो रामचंद्र की जय, बोलो श्री रामचंद्र की जय, बोलो जय श्री राम की जय, बोलो जय श्री राम की जय, बोलो जय श्री राम की जय. इतले मजगती परवरचो आमदार रोहनानूय देवळाची नितळसाण मोहीम हातान घेतल्या. ब्युरो वांगडा कल्पेश गांवस. पंधराशे 58 बाबरान अयोध्येत श्रीरामाच्या जन्मस्थानार बांदिल्ल्या बाबरी मशिदीच्या अध्यायाक 565 वर्सांनी 22 जानेराक पूर्णविराम. भारताच्या आराध्य दैवताच्या जन्मस्थळाच्या मुक्तीलढ्यात 1885 पहिली याचिका. 1949 मुर्तीक अयोध्येत सुवात. 1986 पुजेक मेकळीक. 2010 2/3 जमीन आणि निमाणे 2019 पुराय जमनीचो हक्क रामलल्लाक. अयोध्येची लोकचळवळ उभी केली कारसेवकांनी. कारसेवकाचे कारसेवक जाले. 90च्या सुरवेक हजारांनी करसेवकांनी हे खातीर घरदार संसार जीवाची आहुती दिली. कारसेवकांचे एक एक अणभव स्वता तांच्या तोंडान लोकांमुखार हाडपी ही सिरीज. आम्ही आमचा प्रवास करत करत अलाहाबाद पावले. अलाहाबाद पावल्या नंतर आमकां आतां बरें दिसलें, खूब रिलॅक्स दिसलें, कित्याक अलाहाबादच्यान आतां आमचो फुडलो प्रवास आसा अयोध्ये पर्यंत सुखकर जातलो. पण अलाहाबाद पावले त्या बरोबर पोलीस यंत्रणा जी आशिल्ली, सरकारची यंत्रणा आशिल्ली, आमी सज्जच आशिल्ली. आमकां थंय धरून सगळ्या कारसेवकांक, म्हणजे आमची जरी एक गट जर आशिल्लो जाल्यार अनेक गटांचो गट आशिल्ले, त्यामुळे मोठी संख्या जी आशिल्ली, आमकां धरून पोलीस वाहनां घालून अलाहाबादच्या एका जेलान भितर व्हेले. जेल म्हणटा आसतना तेजी परिस्थिती कशी आशिल्ली, एक कॉलेज त्या ठिकाणचे, ज्या कॉलेजीन चारी बाजूनी पोलिसांचो पहारो दवरलेलो, सशस्त्र पोलीस, आणि त्या भितर आमकां ते जेल कसो करून त्या थंय दवरलो. आमकां जेलांत दवरले. 4 दीस त्या ठिकाणी आमी काडले. तेजे नंतर आमकां नैनी म्हणटा ते जो एक प्रशस्त जेल आसा, सरकारचो जेल, त्या नैनी जेलान जवळ जवळ 6 दीस दवरले. आणि 6 10 दीस मातशें कारसेवकाक जेलान रावपा पडलें. ही 10 दिसांची सजा एक प्रकारे आमी भोगली. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.